We have come here to rebut, actually point by point, the statements made by the TCP Minister, Mr. Vijay Sardesai, on the floor of the House. So we would like to say, as per the points that we have given here, he is saying that the fear and anxiety has been created in the minds of the people of Santa Cruz. आणि ताणे म्हटलां की ODP was there earlier also आणि कांयच नोविदाद ना म्हणून. तर नोविदाद कितें? नोविदाद म्हणटा पळय ती EPDA आनी हेय नोविदाद पळय तो करूंक सोदता पळय विदाउट कन्सल्टेशन, विदाउट having the villages, without taking the villages into confidence, ही नोविदाद ताजी. We strongly condemn what statements he has made, and therefore we are giving a point-to-point, almost a point-to-point rebuttal. Now, as far as eco-sensitive nature to be protected, he is saying there is a commitment. Now, if there is a commitment, he is well aware that he himself has made a commitment at the Bondwal Lake that he will protect eco-sensitive areas. So, if he was in the view of protecting eco-sensitive areas, why did he include in the first place the Bondwal and the periphery in the PDA? Okay? Then, eco-sensitive areas, I would like to say almost entire Santa Cruz is eco-sensitive, starting from Bondwal Lake right down to the fields of Santa Cruz. So, the whole of Santa Cruz is eco-sensitive. So, what is he talking about? We really don't know. As far as the FIR is concerned, Arun Ibrahim, he is saying we have filed a FIR. Let me tell him that it is the TCP department, after constant pressure from the villages, the villages constantly went and met the town planner, and it was not he who did anything, it is we who did everything. And today, if I am allowed to speak here, the flying squad had come to the site on 13th of March 2017, the flying squad, and the flying squad issued a stop work order on the 15th of March. FIR was filed on the 31st of March. Now 2017, now it is almost a year. What have they done? He is saying in the statement on the floor of the House that an FIR was registered and a sanction also has been given. Now, if that is so, why have they not yet charge sheeted Arun Ibrahim? Why have they not issued an arrest warrant? This clearly shows that there is a connection between builders and the TCP department. He is saying on the floor of the House that the Panchayat has issued some renewal licenses to 10 villas. In that, why is the TCP minister, a minister, making false statements on the floor of the House? These are false statements not based on facts. As a matter of fact, if you go by what we have got through RTI, documents that we have got, the TCP department has actually given technical clearance in 2017, June 2017, after he came to the Bondwal Lake telling the TCP, directing the TCP to cancel all the licenses. So who is at fault? It is not the Panchayat who is at fault. It is the TCP department who is doing all this business of selling land, of selling, or rather confusing the eco-sensitive land. What has happened to the cancellation of licenses? Till date, he has not cancelled a single license. This particular department has actually spoiled not only eco-sensitive areas but even low-lying areas which should not be given licenses are being given licenses. Check out, TCP minister, you are only trying to make a scene in the Goa Assembly, nothing more than that. Another part that I would like to explain. Till today, although we had given a memorandum
a complaint to the Goa State Wetland Authority to declare Bondwal Lake as a wetland. It is more than a year now that our file has not been moved. Not a single wetland in the state of Goa has been declared. And the chairman of the State Wetland Authority is the Chief Minister. What is happening to that? Why there is a delay in declaring the Bondwal Lake as a wetland in spite of it clearly well defined as a water body? The scrapped PDA of 2011 and the reference of 2001 and 2021, this is only creating confusion. The TCP department, therefore, with that ODP playing games, the town planner doesn't know which regional plan to follow. Finally, you have buildings of 6 floors when it is clearly mentioned in 2021 regional plan that the height of the building should be 9.5. We have got examples in Santa Cruz where the height of the building is 11.5. This is all because of the mismanagement of the town and country planning department. So I think he should put his house first in order. Then instead of making wide allegations. दुसरी गजाल म्हाका सांगूंक दिसता तुमकां की TCP मिनिस्टर म्हणटा आपणाक ग्रामसभाचे रेजोल्युशन आपणाक पावूंक ना. हें ताका आमी 17 जानेवारीचे धाडलेलें आनी आमकां रिसीव कॉपी आहा TCP मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टराक आनी TCP डिपार्टमेंटाक. ग्रामसभा रेजोल्युशन घाल्लें आहा की आमकां PDA नाका म्हूण. सगळ्या पंच मेंबरांनी सपोर्ट केलेलो आमच्या रेजोल्युशनाक. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका लॉ दिसता सांगपाक की येदो व्हडलो मिनिस्टर जावन एसेंब्लीन सांगता की आपणाक SMS येयली म्हणून की जय रघुवीर कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेडची फायल पास केल्या म्हणून पंचायतीन. विजय बाब आमकां दुदान न्हांवपाक नाका, आमकां गालाफ्रा अजून सारकेंच उदक मेळना न्हांवपाक. हेंच पयलीं उदकाचें पयलीं कर. ही व्हडली चुकीची गजाल तूं लोकांक सांगूं नाका. जय रघुवीर कंस्ट्रक्शनाक रिन्यूवल केला फायल 5 मे 2017. इलेक्शन जालां पंचायतीचें 14 जून 2017. सो रिन्यूवल केल्ली फायली आनी विजय बाब तूं आमच्या बोंडा येयलो आनी सांगलें की आपूण सगळें जाग्यार घालतलोय आनी तूंच हे जय रघुवीर कंस्ट्रक्शनाक तूं टेक्निकल लायसन्स तुवें कशें दिलें? 15 जुनाचे 2017. हांव तुका सांग सोदता विजय बाब, जे लोकांक आमची PDA नाका ती आमकां ही PDA नाका. इतलेंच सांगता तुका आनी मेसेज तुवें तुज्या कानार दवरची. TCP minister is claiming that no one came to him and no one, I don't know what he means by that. We've got a clear this thing that we have given it on 17/1/2018. We have given it in his office. I went personally and gave it. So here, is he telling the truth or is he telling the lies on the floor of the house? Isn't this a breach of trust? The TCP minister is saying that the MLA is under pressure. Yes, the MLA is under pressure. In a democracy, it is the people who elect their representative, and the representative has to do according to the people. It is not what they want. In a democracy, it is the people who tell their representative, okay, this is what we want. TCP minister may be in the habit of not doing what his people want. That's why these are the results which come up. He's claiming that after discussions, after deliberations, after all these things which happened, all this discussion, deliberations, where did it happen? Have the people who are going to be affected involved in these deliberations? Have they even put a small advertisement in the paper saying that these deliberations are going on? And today he is claiming that no one came to him. Everything is being done in secrecy. तुझी ड्युटी आसली ही 17 विलेजेस जेन्ना तुवें PDAन घाल्ल्या तेन्ना तुवें कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आसलें, तुज्या MLAक एक्सप्लेन करपाचें आसलें.
तेन्ना तुजे MLA म्हणटाले आसले बाबा हे तुवें कितें घातलां तें आमकां नाका आनी आमच्या विलेजेकूय नाका म्हणून. आयज सगळे विलेजीस आमचे बरे भाशेन चलता. वी डोंट वॉन्ट अ व्हेरी कॉन्क्रीट वर्टिकल डेव्हलपमेंट. आयज तुजी पॉलिसी कितें? फकत वर्टिकल डेव्हलपमेंट बिल्डिंगां बांदपाची हीच तुजी इंडस्ट्री. दुसऱ्या आनी पोर्टफोलियो हे दुसऱ्या आनी तुका पॉलिसी ना तुज्या हितून. तुवें फकत बिल्डरांची लॉबी घेवपाची, कन्स्ट्रक्शन करपाचें आनी आम काडून तें काडपाचें आनी आमच्या माथ्यार मारपाचें. दॅट मिन्स our town and country planning minister thinking only bringing outsiders in Goa and destroying our identity. Jenna tor 18 lakhs population 0.72 other ha आणि ही तर इतली वर्टिकल वेज त्याने construction तर केलें या populationाक तूं खूंय घालतलो. That means you are trying to import the population from outside state and you want to crush that identity of Goa. तूं म्हणटा आपूण गोंयकारपण सांबाळटा म्हणून. हितून आनी तुजें गोंयकारपण सांबाळटलें कशें? तशेंच हांव सांग सोदतां जेन्ना TCP मिनिस्टरान 6 म्हयने जालेले आतां आमचो रिजनल प्लॅन आयज पासून तुवें कित्याक काडूंक ना? तो एपियन्स कित्याक दवरला? पयलींचे मिनिस्टर आसले टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग फ्रांसीस डिसोजा आसलो, प्रताप सिंग राणे आसलो. हेंकां कित्याक पडोंक ना तर हे वर्टिकल डेव्हलपमेंट करून? तेंकां नॉलेज नासली? तेंच्यांनी करूं येताले, काँग्रेस जागेर करूं येताले. वाय दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द फील्ड फॉरेस्ट कित्याक दॅट इज द एनवायरमेंटल. दे डोंट वॉन्ट द एनवायरमेंटल टू डिस्टर्ब. दॅट्स वाय दे हॅव नॉट डन इट. बट यू आर टेकिंग दिस full in action. I am appealing to you not to take this idea and destroying the villages of Goa. You take it forward, your own Goan people and not outsiders people. की आपल्या कोणा कडल्यान इन्फॉर्मेशन पावूंक ना हाच्या बद्दल. आय वूड लायक टू से दॅट एसेंब्लीनी फोटिंगपणां उलोवपाची स्टार्ट केल्ली आसा. कुर्का विलेजीन 1/11/2017 फर्स्ट मिटींग जाल्ली तेन्ना ऑब्जेक्शन ऑफ इन्क्लुजन ऑफ विलेज पंचायत कुर्का बांबोलीम एंड तालोलीम PDA ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय केल्ली आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाकूय केल्ली. दुसरें लेटर जेन्ना केल्लें जेन्ना आमची ग्राम सभा जाल्ली. ग्राम सभा जाल्या उपरांत 7/2/2018 सेकंड कॉपी वॉज सेंड टू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. हाच्या नंतर एक प्रेस कॉन्फरन्सूय जालें. इतले कम्युनिकेशन पावल्या उपरांत तर तो म्हणटा की आपल्या कडेन कोण पावूंक ना. आय डोंट नो वीच पीपल ही इज लुकींग आफ्टर. सेकंड इज ताणें एक स्टेटमेंट केलो मॉबाक भियेनाका म्हणून. हे मॉब म्हणना तुका हांव, दीज आर गोंयकार्स. हे गोंयचे लोक भायर सरला. दीज आर नॉट मॉब्स. दीज आर नॉट मॉब्स फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा. दीज आर पीपल ऑफ गोवा हू हॅव कम आउट बिकॉज ऑफ देअर डिफिकल्टीज. तुजें गोंयकारपण हेच गोंयकार ते भायर सरला ते. सेकंड इज अबाउट काल सर्वे नंबरान आनी एक एरिया हांवें शिरदोना जेन्ना विलेज मेन्शन केला ताच्या नंतर एक एरिया एड केला जुवारी रिवर. तूं जुवारी रिवरान कितें करूंक सोदता? वॉट इज युअर प्लॅन इन जुवारी रिवर? दॅट इज ऑल्सो बीन इन्क्लुडेड ओवर हियर. सेकंड इज अबाउट जेन्ना आमचे MLAन ताका क्वेश्चन पुटअप केल्लो बाबा आपल्याक PDAचे बद्दल कांय खबर ना म्हणून. ऑलमोस्ट अ मंथ नाव द डिस्कशन ऑफ PDA इज गोईंग ऑन. आनी म्हाका दिसता की आमचे जितले 40 आमदार भितर बसलेले आसा तांकां ही खबर आसपाक जाय. आनी जर तर तांकां समजना जाल्यार तांच्यांनी रिजायन दिवपाक जाय. कित्याक लागून you are a representative. When I am considering about our MLA, you are a representative of 21,000 voters from our constituency. My only demand, आमचे सगळे विलेजी, आदोशी विलेज, मांदूर विलेज, कुर्का विलेज, सिरिदांव विलेज, बाटी विलेज, आमच्यो ऑलमोस्ट मॅक्झिमम ऑफ द विलेज हॅज बीन पुट अप इनटू PDA. पण हांगासर तेंच्यांनी बाय सो एंड सो सर्वे नंबर म्हणला. बांबोलीम बाय सो एंड सो सर्वे नंबर 80, 46, 47. दीस एक्चुली सिग्निफायज ही बाउंड्री टुगेदर सारकी सायटीची बाउंड्री कन्क्लूड केल्ली आसा. म्हळ्यार भितरली सगळी एरिया इन्क्लूड केल्ली आसा. दे आर नॉट रेडी टू गीव द क्लॅरिफिकेशन्स ऑल्सो. म्हणल्यार आज हो प्लॅनिंग जे केल्लें आसा, प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज जे केल्ले आसात,
This is a dictatorialship. This is not democracy. डेमोक्रेसी जर खरेनीच तो इम्प्लिमेंट करतालो जाल्यार पयलीं म्हणटा ते ग्राम सभेन घातलेले त्यांचे विचार मांडून टुडे वाय द विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी हॅज बीन एका सायडीन तुम्ही विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी करता दुसरे कडेन तुम्ही प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट कमिटी करता विलेज डेव्हलपमेंटाची कमिटी जी आसा विलेजीची जी एरिया काडटा आनी तुम्ही PDA घालता सो वॉट इज द पॉयंट ऑफ हॅविंग द विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी ही नांवां बेश्टी फक्त दाखोवपाक लागून द ओनली थिंग इज tomorrow we have a gram sabhas in all 3 village panchayats Siridao, Kudka village and Adoshi Mandur. Our people are completely objecting this that we do not want PDA आणि आम्ही जरी तर ते भायर सरना आणि आपले रेजिग्नेशन दिना जाल्यार विल बी हॅविंग अ प्रोटेस्ट व्हेरी सून. तूं ग्राम सभा घे ग्राम सभाचे ओपिनियन घे लोकांचो ओपिनियन घे मेजॉरिटी हांगा डेमोक्रेसी आसपा जाय हुकुमशाही न्हू आतां म्हाज्या भावानी काय बरें सांगलां आमकां हुकुमशाही नाका एक MLA निवडून हाडटा गांवचें बरेपण करपाक मिनिस्टर विजय सरदेसाय हांव ताका मानताली पूण हें सगळें चाट पळयल्यार तो दोळे मुखार नाका असलें म्हूण करपाची फटींगपणां कोणा लागून फटींगपणां लिडरांक लागून काय आनी कोण रिमोट कंट्रोलर आसा तुजो विकूंक सोदता गोंय चिंतनाका तितले सोंपे म्हूण जेन्ना असले नेटान भुरगे बसलेले आसा आनी आमचो जीव आसा आयज सांगलेलें म्हजें निमणो स्वास पासून हांव बोब मरतली आनी हांव आयज तुमचे मदें आयलें. आमी सांताक्रुजकार आतां सगळे आमी एक जाल्ले आहा आमचे पंचायत MLA आतां आमी सगळे जाण बाराबर आहा आनी बाराबरूच आमी राबोवन झगडटले. तुमकां तो दिसता लोकांक PDA जाय जाल्यार तुमी लोकां मदें यो मिटिंगेन तुमी लोकांक सांगा PDA बरी म्हणून आनी तेन्ना तुमकां गमतलें लोकांचो रिप्लाय कितें पळय तो आनी त्याच रिजनाक लागून तें काय सांगलां आनी हांव 10 पाट सांगतलो तुमकां तो दिसता लोकांक मेजॉरिटीक PDA जाय तुमी ओपिनियन घेया ओपिनियन पोल घेया हेतून कितें वायट नाय डेमोक्रेसीन आमी उलयता कोणाक लोकांक तर जाय जाल्यार जातलें ना जाल्यार जावचें ना. ही जी PDA तेणें पळय हिंगा आमचेर हाडलेली आहा ही आख्ख्या गोंयान इफेक्ट जातली. ही सगळे बिल्डर इक्विपमेंट जे आहा आमचे मटेरियल फातर रेंव शिमीट हे सगळे म्हारगाय वाडटली आख्ख्या गोंयान कित्याक हे बिल्डर ह्या फोंडी जे फातर काडटा ते फोंडीकारांक कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करतले 5 वर्सां 10 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट करतले. आतां फातरूच जाल्ला 22 रुपीज हे कॉन्ट्रॅक्ट करतले 30 रुपीजांक आमकां पावली 5 वर्सांक आमकां दिया अशें तर सगळ्या फोंडीकारांक तर बांदून घेतले आमच्या गोंयकारांक कितें करपाचें उंचे हाडपाचें फातर फोडी रेंव उंचे हाडटले ही सगळी म्हारगाय वाडटली आनी मागीर आमी माथ्यार आजून चिंतून फायदो ना. आनी ह्यो जमनी आहा ते आमच्या गोंयकारांक आमच्या फुडल्या पिळगेक जाय आमच्या लोकांचें चिंतपाचें हे भायल्या बिल्डरांचें चिंती नाका. आनी वर्टिकल डेव्हलपमेंट जर एका विजय सरदेसाक हाडपाचें आहा जाल्यार तूं तुजें फातर धाड तूं व्हडलें वर्टिकल डेव्हलपमेंट कर मात ह्या गांवच्या लोकांक आमच्या रस्त्यार हाडनाका फोर्सान तूं लोकांचेर आमच्या फोर्सान ही PDA हाडून घालनाका आमच्या लोकांक PDA नाका लोकांक नाका जाल्यार तुका कित्याक जाय एका मनशाक सॅटिस्फाय करपाक बाबुशाक